ॲक्च्युली सांगचें म्हटल्यार मिटींग ही मिटींग ऑर्डिनरी मिटींग आसल्यार सुद्दां पॉयंट जे भितर आसलेले पळय ते बरे इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसलेले जे आमचे फायनान्शियल मॅटर इम्प्लिमेंट जाता पळय तेजे म्हणजे 14 फायनान्स आनी इतले इम्पॉर्टंट पॉयंट आसतना आमचे कलीग कावन्सिलर थोडे येवंक ना, थोडे न्हू म्हणजे सुरक्षीत येवंक ना. सो हांव सुद्दां शॉक फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा. सो हांव कांय सांगूंक शकना ते म्हाका की राती आमी वांगडाच आसलेले सगळे जाण वांगडाच काल आमी जेवपाक आसलेले ऑलमोस्ट 20+ कावन्सिलर वांगडाच आसलेले. पूण आयज खंय तरी ते म्हाका मे बी खंय तरी दुखावलें आसतलें. आयज आमी 3 वर्सां जाले कावन्सिलर म्हणून 3 वर्सां कावन्सिलर जाल्यार आमच्या वळान एक मात काम जावंक ना, बारीक एक टायल सुद्दां बसोंक ना. आनी आमी फाटल्यान लागून जेईच्या एमीच्या चीफ ऑफिसरांच्या चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान लागून आमी खंय तरी आमी डेव्हलपमेंट वर्क केल्लेली आसा. डेव्हलपमेंट वर्क करून सँक्शन करून हाडून आमी हांगा टेंडर केल्लेली आसा आनी ते एप्रुवल जावन आमी DMA धाडलेले आसा. म्हाका दिसता दोन म्हयने जाले टेंडर जाले उपरांत आतां इतल्यान तरी वर्क आउट तरी मेळपाक जालेली. सो आतां ताका हांवें वॉर्निंग दिलें चेअरपर्सनाक चीफ ऑफिसराक स्पेशल सांगलां की समज नेक्स्ट तूं आमकां जी आमची DMA वर्क्स आहा ती येवन जो मेरेन तूं आमकां वर्क आउटाचेर सायन मारिना तूं नेक्स्ट मिटींग घेवचो ना म्हणून. आनी आमी सगळी मिटींग बॉयकॉट करता म्हणटा तें एक काम आमचें जावपाक जाय. सर 20-25 कावन्सिलरांचें काम आसा. सो तेणें एश्युरन्स दिला आमकां की आपूण ते बिफोर नेक्स्ट मिटींग आपूण तुमची कामां हाडटा म्हणून सांगल्या. ना तुम मिसींग कित्याक जालें मिसींग पळय आतां तुमकां सांगलें हांवें पयलीं सगळ्याक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन केलें. सगळ्यांक आमी डोनेशन घालपाक लागले की आमचो गणपती 11 दिसाचो आसलो. थोड्यांनी 5,000 रुपया दिवंक ना ते थोडी बिजी उरली गणपती खातीर. मे बी गणपती खातीर खंय दम लागलो आसतलो म्हण रिलॅक्सेशन मुडान आसलें म्हणून थोडे रिलॅक्स जावपा खातीर येवंक नासतले. पूण मॅक्झिमम आमकां जो कोरम जावपाचो तो येयले बाकीचे कावन्सिलर येयले. बट 16 मिसींग आसले. 16 मिसींग आसले मिटींग 14 जाण 14 जाण एक कारण आसता कितें म्हणतो आतां आतां कोण येवंक ना ताका तुमी क्वेश्चन करपाचो. आमी लेटर सगळ्यांक एज अ चेअरपर्सन तुका कशें दिसता जेन्ना इतली इम्पॉर्टंट प्रत्येक मिटिंगेक येवपाकूच जाय. कसलो कितें प्रॉब्लम आहा तो कावन्सिलर चेअरपर्सन आसा चीफ ऑफिसर आहा ताका पळोवपा. आतां प्रॉब्लम तांकां कितें आसा पर्सनल प्रॉब्लम आसा काय म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लम आहा तें हांव सांगूंक शकना. इट्स द बेस्ट वे तुमी तांकां सांगूंक शकता. मे बी ते तुका सांगूंक शकता. हांवें एक सांगलें आनी तेणी सांगलें तेचेर मागीर तें बसना न्हू. ना कितें 25 कावन्सिलर तुमी एकठांय सगळी तुमी वी आर ऑलवेज वन. आमी एकठांय आमी वाचतो खंय तरी डेव्हलपमेंटाची कामां खंय तरी आडोवन दवरला जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना अशें आयकूंक येयला आमकां. हांव आतां तुमच्या वचून आयकता तुमच्या माध्यमांतून आयकता. तुमकां कोणी सांगलें तें हांव नको. पूण डेव्हलपमेंटाची वर्क हे एवरी 25 वॉर्डांनी जावपाक जाय. 15 फायनान्स आमचे खंयचे डेव्हलपमेंटाची आहा ती जावपाकूच जाय कामां. जाल्ले सद्या पेंडींग उरलेलो आसा. ना पेंडींग म्हणल्यार कशें आहा तुमकां सांगलें न्हू. आतां आमचे फायली हांगासून DMAन वयता DMAसून UD मिनिस्टरा कडेन वयता ते मागीर सायनींग प्रोसेस आसता ताका म्हूण ते एकदां ते डिले जाता कळ्ळें न्हू सायनींग खातीर. आतां कालूच म्हाका हें येयलां बाबा ऑलरेडी सायनींग जाल्या म्हणून. म्हळ्यार ह्या म्हयन्या भितर ह्या विका भितर आमच्या फायली सगळ्यो सायनींग जावन येतल्यो अशें हांवें कळयलां. तुमकां कोणाच्या माध्यमान तुमी उलयता हांव नको. आयज आनी कितें इम्पॉर्टंट डिस्कशन पयलींचे रेंट इश्यू आसा जे आमचे लीज होल्डर न्हू जे आमचे खरेंच शॉप लेसी जे मेन लेसी जे ओरिजिनल लेसी आहा तांकां खंय तरी इंट्रस्ट हे लायिल्लो तेंचे रेंट वाडयलेलें म्हणून हो खंय तरी हो झरत उरलो. आमदारान 15 वर्सां एज अ कावन्सिलर हो टॉपीक काडीत रावलो बाबजाजी सालकरान. मागीर तो फाटीं एसेंब्लीनूय काडलो पूण तेचेर खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून आमी एक तो पयलोच रेट लावन विथावट एनी इंट्रस्ट मे बी इंट्रस्ट कितें कमी करून तर तांकां जाय असो बसोवन एक समथींग अरावंड 100+ लोक आसा तांकां एक घेवन आमी मिटींग घेतलें आनी तेचेर डिसिजन घेवन फायनल करतलो तांकां. आनी कितें इम्पॉर्टंट 14 फायनान्स आतां थोडे आमचे जे म्युन्सिपालिटीचो फंड आसा ते फंडान आमी हें केलां कितें आमचो जो मटन मार्केट आहा तो मटन मार्केट बांदचो म्हणून आमी आमच्या फंडासून आमी हें करता. तशेंच कितें फंडान जर कमी पडली कमिशन जाली जाल्यार आमदारान म्हटल्यार आपूण हें करता. तसोच आमचो आनी एक मार्केट आहा त्या मार्केटाक आमकां पॅविलियन म्हणून ते 1 crore येयलेले पूण तो एस्टिमेट तो 1.81 तितून आमच्या म्युन्सिपल फंडासून आमी 81 lakhs आमी दितले म्हणून तोय प्रोजेक्ट सुरू करतलो म्हणून आमी अशें हें केलें. आयज चडशे लोक मिसींग आसले खंय तरी गेले आसतले. काल हांव नासलो. सो आयचे फाल्यांचे कोणाक कोण खंय आसा तेजी कोणाक खबर नासता न्हू. सो तो खंय तरी कोणाक खंय तरी पिकनीक बीन गेले आसतले पूण सगळे वांगडा मिटींग सोडून पिकनीक गेले. खंय तरी गेले आसतले. बेरेस्तारा पिकनीक सायबा देवळान बोरये गेले आसतले. सगळे व्यवस्थीत आहा काय प्रॉब्लेम ना. वी आर वन. 14 जाण वांगडा गेले. या तुम्ही फोन बीन काय प्रॉब्लेम ना. आता प्रॉब्लेम तुझ्या मनान कितें प्रॉब्लेम म्हाका कळोवंक शकना न्हू.
आतां कितें आहा तो बाकी सगळें वेवस्थीत आहा आतां येवंक ना मिटिंगेक खंय तरी काल हांव नासलो सो म्हाका तेंचे विचार तूं कित्याक जेवणाक येवंक ना जाल्यार हांव उदयपूर आहलो तशें सगळे खुश आसा सगळे खुश सगळे आसा खुश आहा सगळे खुश आहा डेव्हलपमेंट फंड जे हाडून दवरलेले आसा अजुनूय जायना काम तेजेर तुजें कितें प्रतिक्रिया आयज तेजेरूच चर्चा जाली की जे डेव्हलपमेंटाची कामां जी जावपाक जाय तेजेर कडक अशे निर्णय घेतलो की जे मेरेन डेव्हलपमेंटाची कामां जायना एश्युअर जायना ते मेरेन दुसरी मिटींग घेवपाची ना कॉल आउट करनाका म्हणून अशें सगळ्यांनी कॉन्सिलरांक सांगलें आहा कारण 5 वर्सां आमकां लोक निवडून दिता आनी लोकांक आमी आन्सर जेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमातून ते आमकां विचारता तेन्ना आमी तांकां आन्सर दिवंक पावना सो ते डेव्हलपमेंटाचे कामां आमी तांकां करून ह्यो रिजल्ट तांकां दाखोवप आसता सो आमकां तुमचे कडसून रिजल्ट जाय आन्सर क्वेश्चन नाका आमकां सो आमकां ही जी नेक्स्ट तुमचे कडेन आतां ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना पास जातली पळय त्याच्या उपरांत तुमी मिटींग कॉल आउट करा अशें आमी कडक हेतून उतरान तांकां सांगलें आसा रेग्युलरायझेशनाचेर रेग्युलायझेशन हांव उलयलो पॉयंट मेन घेतलो आसा कारण जे आमचे भाव जे म्युन्सिपालिटीन काम करता हार्डवर्क करता कित्येक वर्सां जाले ते काम करून रेग्युलायझेशन तेंचे जायना आनी तेंचो जो प्रश्न सरकारान जेन्ना माध्यमातून सुटावो हाडलो तेजे फॉलोअप करपाची गरज आहा ॲक्च्युली कशें आसा आयज जी ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली आसा कावन्सिलाची तितून इश्यू मेन आसलो तो म्हणटा तो डेव्हलपमेंट वर्क आसा आनी तितून आमचे वार्डाचे जे आसा डेव्हलपमेंट वर्क ते म्हाका दिसता आमचे 3 टर्म म्हणजे 3रे वर्स आसा आमचो 5 वर्साचो टर्म आसता टेन्युअर तितून आमची 2च कामां जाल्ली आसा 3 वर्सान आनी लोक आमकां विचारता कामां केल्या जाल्यार कामां केल्या गटराची जो ड्रेन आसा ही कामां मेन आसता सगळ्यांची आनी पेवर्स आसा ते आसता ते अजून पर्यंत आमची थोडी 2-3 कामां जाल्ली आसा आमच्या वाड्यान जाल्यार दुसरी आतां कामां ऑलरेडी जालेली प्रपोज जाल्ली आतां पर्यंत जावना सो आमी ती डिमांड केली जावची म्हणून बेगीन आतां हेच्या पयलीं आमकां एश्युरन्स दिली जातली म्हणून सगळी फायल डीएमए कडेन दिल्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन पावल्या आनी सगळें ऑलरेडी सँक्शन जालां म्हणून पूण आतां पर्यंत खंय तरी कितें उरता तेज्या कामाक लागून कितें जावना आमकां खबर ना पूण आतां आयज चेअरपर्सनान सांगलां आमी ऑलरेडी जी जर तुमी कामां जर करना डेव्हलपमेंटाची कामाची करना जाल्यार आमी सांगलें दुसरी मिटींग आसा ती बॉयकॉट करता म्हणून आनी चेअरपर्सन आपूण बॉयकॉट करता हितून सांगलां मिटींग म्हणून आतां तितून अशें जाल्लें आसा ती जर कामां जाली जाल्यार फुडली मिटींग आमची म्हणजे जातली हेच्या फुडें जाल्यार मिटींग जावची ना फुडें कावन्सिलाची सो आमी ते आमकां ऑलरेडी ताका हें केल्लें आसा म्हणजे करा म्हणून बेगीन म्हणून सो आमच्या सीपीन एश्युरन्स दिल्लो आसा ती काम ह्या म्हयन्या भितर जातली सगळी म्हणून आमी सगळी करून हाडटा म्हणून सो तो एक इशू आसलो म्हणजे कित्याक आतां लोक आमकां विचारता सदांच कामां जातली कारण कामां जातली आमी कितें आसा पिपलाचे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव आसा आनी कामां जाता जाल्यार आमकां एलेन कडून न्हू फाल्यां आमकां फुडें लोकांक फेस करचें पडटा सो आनीक असो इशू म्हणटा तो रेग्युलरायझेशन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 70 लोकांचो आतां ऑलरेडी आमचे जे मिनिस्टर आसा माविन गुदिन्हो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की डिसेंबर पर्यंत तेंची कामां जातली ऑलरेडी जे रेग्युलरायझेशन आसा 70 वर्सां तेंची जातलें म्हणून सो हांवें तो इशू काडलो तेंच्यांनी सांगलें ऑलरेडी जातलें म्हणून त्यान बारा आनी अर्नेस्ट केसीचो इशू आसलो तितून आमचे 4 जे वर्कर्स आसा ते एक्सपायर जाले तेंची बायलांक जावं कोणाक तांकां ते कामां मेळपाची आसा तितून जाल्लें आसा की तितून ऑलरेडी 2 भाशेची नांवां गेल्लीं आसा ताका लागून ती उरलेली सीओक जेन्ना प्रश्न केलो सीओन सांगला की जाणा ती बीन जातली ऑलरेडी तितून आमी ऑलरेडी कितें आसा ते कितें आसा हें आसा प्रॉब्लम कितें आसा ते दोनूय ग्रुपांतल्यान म्हणजे 2 नांवां गेल्लीं आसा तितून आमी सॉर्ट आउट करया डीएमए कडेन ऑलरेडी पावल्ले आसा आनी हेजे कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा ते सगळें हें करून मागीर ते फायनल जातले आनी ते कामां जातली नॉर्मली कितें जाता आमचे हितून रेजोल्युशन घेता आनी तशेंच दवरता तेजेर परत एक्ट जायना सो आयज बरें हितून तांकां विचारचें म्हणल्यार तुमी फाटलें रेजोल्युशन कितें केलें अशें खूब रेजोल्युशन आसा सो लास्टाक चेअरपर्सनान आनी सीओनी सांगलें आमी तेजेर सुटावो काडटले आनी सोल्युशन घातले इवन आतां लास्ट टायम आमकां तेंच्यांनी गार्बेजीचे कॅमेरा ब्लॅक स्पॉटा तेजेर घालतले म्हणटा ते रेजोल्युशन खूब तेंप जालो पूण तेजें कांयच जावना सो आतां सीओनी सांगलां आमी तेजेर सोल्युशन काडया म्हणून सांगलां हय लेबर शॉर्टेज जाल्यार आतां कितें एक आमचें टेंडर येयला टायट ग्राउंड अंडर 15 फायनान्स टायट ग्राउंडाचेर पयलीं कितें जातालें आमी गार्बेज जे हाडटाले आनी एक कलेक्शन पॉयंटाचेर घालताले ते थंयच्यान व्हरपा आमचे म्युन्सिपालिटीचे वर्कर ते घेवन हेजेर घालताले जेणे करून आमचो सगळे लेबर तितून हें जाताले आनी आमकां लेबरांक मेळनासलें सो आयज एक टेंडर करपाचो प्रपोजल गेला जेणे एक 40 लेबर्स आनी 8 ड्रायव्हर घेतले सो आमचो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्शन पॉयंटाचेर घालतात ते दुसरे जे टेंडर घालतात ते घेवन वयतले जेणे करून आमकां लेबर एक 40 लेबर फ्री मेळटले सो दॅट वी कॅन यूज फॉर आवर वर्क आनी सीओ अशेंय सांगलां की ते वर्क एटलीस्ट आतां मुंबय पुणा बिना कितें जालें प्रत्येक कावन्सिलर एक 4 लेबर आसता जेणे तो तेजे वाड्याचें डेव्हलपमेंट करपा खातीर जाल्यार रेंटाचो इशू म्हाका दिसता आयचे जे आमदार आसात दाजी साळकर ते इवन इन हीज कावन्सिलर डेज कंटिन्युअसली हो रेंट इशू फॉलो अप करताले आनी ताज्या मागीर आमदार जातकरूय म्हणजे हांवूय कावन्सिलर जातकीर ते आमदार जातकीर हो आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप केलो कित्याक खूब जाणांक तो त्रास जातालो मोस्ट ऑफ देम सिटीन आशिल्ल्या कारणान खुबश्या जाणांक तो इशू जातालो आनी लास्ट टायम जेन्ना आमदार इलेक्शन हांगा असेंब्लीन उलयले लास्ट टू लास्ट सेशनान आनी ताज्या मागीर तेन्ना मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिले की तुमी प्रपोजल दिया आनी वी वील सॉर्ट आवट दीस इशू म्हणून कित्याक
पेपरार आसून कांय ना म्हणजे पेंडींग इंट्रस्ट आनी तो वेव एक कशें वाडत गेलो तो इशू आनी एक्चुली ताका कांयच ना. सो दीस आमी आज हातूनय म्हणलें की इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. जेन्ना मिनिस्टरान म्हणलां एक प्रपोजल दिया, तो आमी आज सजेस्ट केलें मिटिंगेन की रेजोल्युशन घेतलें की आमी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसा, जे ओरिजिनल लेसीज आसा आनी बाकीचेय आसा, तांकां आमी एक मिटींग घेवया आनी वी वील पूट फॉरवर्ड म्हणून एक स्टेप आमी फुडें घेता, एक स्टेप तुमी फुडें घेया आनी खंय तरी हो विशय एकदां बंद करून स्ट्रीमलायन करुया. खंय तरी म्युनिसिपालिटीकूय आज फायनान्साची म्हणजे जे फंड्स देर आर पीपल हू आर रेडी टू पे, लोक रेडी आसा पयशे दिवपाक, पूण कितें तरी तो इशू जाल्ल्यान रेंट वाडयले, तांकां ते नोटिफिकेशन मेळना सिस्टमान एक तर. सो एक खुबश्यो गोश्टी आसा, ह्यो जर सगळ्यो वेवस्थीत सॉर्ट करतले जाल्यार एक मिटींग आनी ताच्या मागीर प्रपोजल अशें आमी चीफ ऑफिसराकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन हें करात सो दॅट वी कॅन पूट इट फॉरवर्ड टू मिनिस्टर आनी गेट इट सॉर्टेड. कित्याक खुबशे इशू ह्या हातून आमदाराच्याय हातून आमी खुबश्यो गोश्टी सीपीन सांगल्यो तश्यो लोकांचे रेग्युलरायझेशन आमी फुडें व्हेलां. मागीर आमी जे पेन्शन आशिल्ले HPCLचे क्लियर जालां. मागीर लोकांचे आमी पेंडींग ड्यूज आशिल्ले, पेन्शन्स आशिल्ले ते क्लियर केला. सो वेन म्युनिसिपॅलिटी इज हेडींग टुवर्ड्स बऱ्यो गोश्टी तेन्ना ही एक ती सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल आसा जी खूब जाणांक लागता. ती गोश्ट रेंटाचो जर इशू सेटल जालो जाल्यार खूब बरें जातलें. तो एक इशू जालो. बाकीचे बट डेव्हलपमेंट वर्क्स आसात, मटन मार्केट, चिकन मटन मार्केटाचेर एक तांणी केला बिकॉज म्हाका दिसता एक स्पेस वेगळो आसा, ते जागोय आसा. सो थंय आमदारान जे दादी सांगतात तांणी लेटर घाल्लें की एक स्पेस आसचो चिकन आनी मटन मार्केटाक, जस्ट एक एरिया आसची म्हणून. सो तांणी सांगलें की तुमच्या कडेन कितें फंड आसा ते फुडें व्हरा, स्टार्ट करा, एडिशनल फंड्सा खातीर यू कॅन अप्रोच अस बॅक. सो त्या दृश्टीन आमी आज तो एक दीस रेजोल्युशन घेतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.